गोयच्यो सगळ्यो ITI वर्सां भितून मॉडेल ITI करपाची मोख राज्य सरकारान दवरला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। टाटा टेक्नॉलॉजीच्या जोडपालवान सरकारान हे काम हातान घेतला। हाचे खातीर टाटा उद्देग समूह 160 कोटी रुपया खर्च करतले, जाल्यार गोंय सरकार 70 कोटी रुपया अशें मेळून वट्ट 230 कोटी रुपया खर्च करून गोयच्यो IIT सुसज्ज करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिला। उद्देगीक मळाक प्रशिक्षीत मनीसबळ फांटो तयार जावचो म्हणून हे पावल उखल्ला सरकारान अशें ताणें सांगलें। कुडचडे रवींद्र भवना कडेन शेनवारा राती 11:15 दोन दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत कट्टा आमोण्याच्या एका मनोज सुतार एका जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार 2 जाण गंभीर जखमी जाले। तांकां उपचारा खातीर कुडचड्या भलायकी केंद्रात दाखल केले। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास कुडचडेचे पुलीस करतात। कुडचडे रवींद्र भवना कडेन शेनवारा राती 11:15 हो अपघात जालो। दोन दुचाकी मदीं हो भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत कट्टा आमोण्याचे मनोज सुतार एका जाग्यारूच मरण येयलें, जाल्यार 2 जाण गंभीर जखमी जाले। कुडचडेचे पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात। शेनवारा सांजे म्हापशेच्या पर्रा वाठारांत एका पर्यटकाच्या कारीन सायकल चलोवप्याक धपको दिल्ल्यान भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत सायकल चलोवपी ल्हान भुरग्याक गंभीर दुखापत जाल्या, देखून ताका उपचारा खातीर GMCत मागीर दाखल केलो। अपघातांत दुखापत जाल्लो भुरगो सांजे सायकल घेवन आपल्या ट्युशनाक वतालो तेन्ना पर्यटकाच्या कारीन ताका सायकलीक नेटान धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो। हो गंभीर अपघात घडलो ताका लागून ताका खूब दुखापत जाल्या। ट्युशनाक वतालो हो सायकलीन भुरगो, ताका GMCन मागीर दाखल केला। दूधसागर धबधब्याचेर शेनवारा हजारांनी पर्यटकांनी गर्दी केली, मात गोंयच्या घसघशांचेर वचपाक रान खात्याची बंदी आसा। पर्यटकांक आडयले पुलिसांनी। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या पर्यटकांक आटोपात हाडपा खातीर चड पुलीस बंदोबस्त तयार केलो। विकेंड आशिल्ल्या कारणात दूधसागर धबधब्याचेर शेनवारा हजारांनी पर्यटकांची गर्दी दिसून आयली। जात्रा कशी ही दूधसागर धबधब्याचेर पर्यटकांची गर्दी दिश्टी पडिल्ली। ट्रेन सुटपाक सुद्दां ह्या पर्यटकांनी वाट दिवंक ना, तशेंच रेल्वे रुळाचेर लेगीत ह्या पर्यटकांचो एक चोमो थंय भरिल्लो। मात गोंयच्या घसघशांचेर वचपाक सद्या बंदी आसा रान खात्याची, तरी लेगीत ही गर्दी शेनवारा दिसून आयली। ही गर्दी पळयत जाल्यार एक जात्रा भरिल्ल्या प्रमाण दूधसागर धबधबो पळोवपाक पर्यटकांची तशेंच गोंयच्या लोकांची सुद्दां थंय गर्दी दिसून आयली। गोंयचे आदले मंत्री आनी हळदोणेचो आमदार रत्नाकर चोपडेकर हाका मुंबय मरण आयलें। ताच्या कुडीचेर बिठ्ठोणा निमणे संस्कार जातले। न्हंय येरादारी, प्रवदोरिया, नुस्तेमारी, छापणावळ ही खाती तांणी सांबाळिल्ली। तांकां बॉम्बे हांगासर मरण आयलें। गोंयचे आदले आनी हळदोणचे आमदार रत्नाकर चोपडेकर तांकां मुंबय मरण आयलें। तांच्या कुडीचेर बिठ्ठोणा निमणे संस्कार जातले। तांच्यांनी न्हंय येरादारी, प्रवेदोरिया, नुस्तेमारी, छापणावळ ही खाती तांच्यांनी हाताळिल्ली।
देशांत समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणे वयल्यान आरती परती चर्चा चालू आसा. कांय जाणांनी आतां सावनूच ह्या कायद्याक विरोध करपाक सुरवात केल्या. ह्या कायद्याचेर गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळीत सविस्तर चर्चा जाली. गोंयांत सद्याक अस्तित्वात आशिल्लो समान नागरीक कायदो कांय घटकांक अन्यायकारक जावन आसा. नवीन जो कायदो येतलो तो योग्य न्याय दिवपाक पावतलो काय कितें, तातूंत बायलां खातीर कसल्यो तरतुदी आसतल्यो अशे प्रश्न सबिना मार्टिन्सान उपरासले. मजगतीं हो कायदो सगळ्या धर्मांक समावन घेतलो, खंयचीच आस्त आनी संस्कृतायेचेर ताचो कसलोच परिणाम जावचो ना असो युक्तिवाद संदीप हेबळेन केलो. जाल्यार ह्या कायद्या बाबतींत सरकार लोकां मदीं जागृताय करपाक खंय कमी पडला ह्या प्रश्नाचेर भाजपा फुडारी यतीश नायकान आपले उलोवप केले. सांगे मतदारसंघात येवपी सगळ्या खेळा मैदानांचेर भुरग्यां खातीर योग्य साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचें म्हजें ध्येय आसा अशें समाज कल्याण मंत्री तशेंच सांग्याचो आमदार सुभाष फळदेसायान सांगलें. शेनवारा नेत्रावळीच्या केशव सेवा साधनाच्या हॉस्टेलाच्या मैदानाचेर आउटडोर जिमाचें उक्तावण केल्या उपरांत सुभाष फळदेसाय उलयताले. सांगे ह्या वाठारांत येवपी सगळ्या खेळा मैदानाचें बरे तरेन नियोजन, सांगे मतदारसंघात येवपी सगळ्या खेळा मैदानाचेर भुरग्यां खातीर योग्य साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचें म्हजें ध्येय आसा अशें मंत्री तशेंच सांग्याचो आमदार सुभाष फळदेसायाचें म्हणणें आसा. शेनवारा नेत्रावळीच्या ह्या केशव सेवा साधनाच्या हॉस्टेलाच्या मैदानाचेर आउटडोर जिमाचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. गोंयच्या फेरीबोट सेवेच्यो कटकटी सदां चालूच असतात. फेरी सेवा नियमीत नाशिल्ल्याच्या लोकांच्यो कागाळी सदच्योच जाल्या. आतां फाटले 4 दीस जाले केरी तेरेखोल हांगासर ही फेरी बंद आसा. ताका लागून लोकांची खूब धांदळ जालेली आसा. लोकांक आलतडीच्यान पलतडी वचपाक आतां प्रॉब्लेम जावपाक लागिल्ले आसा. हो सदचो प्रॉब्लेम आसा. गोंयच्या फेरीबोट सेवेच्यो कटकटी चालूच आसा. फेरी सेवा जी आसा ती नियमीत नाशिल्ल्यांच्या लोकांच्यो कागाळी आतां सदच्योच जालेल्यो आसा. फाटले 4 दीस जाले केरी तेरेखोल हांगाची फेरी जी आसा ती बंद आसा. एप्रेंटिसशीप पुराय केल्या उपरांत खाजगी कंपन्यांनी काम करपी तरणाट्यांक सरकार 1,500 रुपया तांच्या पगाराक जोडून अधीक मानधन दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. गोंयच्या सरकारी कार्यालयांनी तशेंच खाजगी कंपन्यांनी तरणाट्यांक ह्या उपक्रमा वरवीं रोजगार मेळटले. तशेंच सहकार क्षेत्र आनी सरकारी महामंडळांनी लेगीत तरणाट्यांक रोजगार दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. 15,000 तरणाट्यांक पयल्या टप्प्यात रोजगार दितले अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. पेडण्या वाठारांतले सगळेच रस्ते धोकादायक स्थितीत आसा. मोरजे खडी वाठारांतल्या रस्त्यार तर व्हडलें फोंडकूल पडला. हाचेर भौशीक बांदकाम खात्यान पुरायपणान दुर्लक्ष केल्लें दिश्टी पडटा. फाटल्या वर्सा लेगीत ही स्थिती जाल्ली तेन्ना थळावो आमदार जीत आरोलकरान फुडाकार घेवन हें फोंडकूल पुरायल्लें. मात परतून आतां सध्या तीच स्थिती जावन रावल्या. थळाव्या लोकांनी तेजेर तिडक उक्तायल्या. भौशीक बांदकाम खात्यान हातूंत लक्ष घालून रस्त्यार पडिल्ले हे फोंडकूल बेगोबेग पुरोवचे अशी मागणी थळावे करपाक लागला.
फ्रांसाचो 24 वर्सां पिरायेचो क्लियन एम्बापे आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर सगळ्यांत लोकप्रिय फुटबॉल खेळगड्यां पैकी एक आसा. एम्बापेचे फ्रांसांत जितले चाहते आसात ताचे परस चड भारतांत आसात. भारतीय ताका जितले वळखतात तितले फ्रेंच लोक लेगीत वळखनात अशें फ्रांसाचे भोंवडेंत भारतीय लोकांकडेन संवाद सादतना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. 2022च्या फिफा संवसारीक करंडक फुटबॉल सर्तींत ताणें अर्जेंटिना आड हॅट्रिक केल्ल्यान ताची लोकप्रियतेंत भर पडल्या अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन म्हटलें. भुरग्यांक पुस्तकाच्या ज्ञाना वांगडा हेर ज्ञान आसप गरजेचें अशें सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान सावडे शारदा इंग्लीश हायस्कुलाच्या 10वीच्या गुणी विद्यार्थ्यांचो सत्कार सुवाळो केल्या उपरांत उलोवप केलें. रमेशचंद्र सेवा भावी संस्थानान शारदा इंग्लीश हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांचो सत्कार सुवाळो आयोजीत केल्लो. सतत 3 वर्सां ह्या हायस्कुलाचो 10वीचो जो निकाल आसा तो 100% येता अशें सुवाळ्या वेळार सुभाष फळदेसायान उलोवप केलें. सांकवाळ आनी बोगमाळो वाठारांत नवे पंचायत घर उबारतले अशी माहिती पंचायत मंत्री तशेंच दाबोळचो आमदार माविन गुदिनोन दिली. ह्या दोनूय कामांचो बुनयादी फातर बेगीनूच लायतले तशेंच चिखले पंचायतीची दुरुस्ती करून तातूंत AC हॉल उपलब्ध करून दितले अशेंय माविनान सांगलें. सांकवाळ आनी बोगमाळो ह्या वाठारांत एक नवे पंचायत घर बेगीनूच उबारतले अशें पंचायत मंत्री तशेंच दाबोळचो आमदार माविन गुदिनोन सांगलां. ह्या दोनूय कामांचो जो बुनयादी फातर ते बेगीनूच लायतले तशेंच चिखले पंचायतीची दुरुस्ती करून तातूंत AC हॉल उपलब्ध करून दितले अशें मंत्री माविनान सांगलां. हरमल मिठागर वाठारांतलो रस्तो सामको उदकापना केलेलो आसा. रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या शेतांनी तलावाचें स्वरूप घेतलां देखून आतां लोकांनी शेतां करपाची सोडून दिल्यात. पावसाचें उदक वचपाक सारकी वाट नाशिल्ल्यान ही स्थिती निर्माण जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. कितले फावट आंदोलनां करून लेगीत आमदार तशेंच संबंदीत खाते कांयच काना मनार घेनात. हाचेर संबंदीत खात्यान लक्ष घालचें अशी मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केला. बुडपाच्या घडणुकांक लागून घसघशांचेर वचपाक बंदी घातिल्ली आसतनाय दिवचल म्हालांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या कांय घसघशांचेर न्हांवपाक गर्दी जाता. दिवचल शारांत येवपी आनी सारमानसच्या दिकेन वचपी रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या घसघशाचेर तर आयतारा बरीच गर्दी दिसून आयली. माणकुल्या भुरग्यां सयत तांच्या पालकांनी घसघशाचेर मज्जा करतना न्हांवपाचो घोस्त काडलो. धार्मीक सुवातीचेर आशिल्लो हो घसघसो सुरक्षीत आसा. आयज मेरेन ह्या घसघशाचेर कांयच वायट घडणूक घडूंक ना असो दावो थळावे लोक करतात.
नीन मोटर स्पोर्ट्सान आपले पयल्या फावट फुडाकार घेवन ऑफ रोड ट्रायल आयोजीत केल्या. ही ऑफ रोड ट्रायल केपें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ते पाडी मेरेन जातली. ह्या खेळांत 50 खेळगड्यांनी वांटो घेतला. अणभव आशिल्ले वा अणभव नाशिल्ल्यांनी लेगीत ह्या सर्तींत वांटो घेवचो अशी म्हायती प्रतीक प्रभू देसायान दिल्या. सद्याक गोंयच्या 40% लोकांक सरकार फुकट उदक दिता. 16,000 लिटरा परस चड उदक वापरपी 40% लोक राज्यांत आसात. ताचो खर्चूय सरकार आपल्यार घेता. चड उदक वापरपी लोकांच्या बिलांतले 17 रुपया लेगीत सरकार फारीक करता. देखून लोकांनी चड उदक वापरचें न्हय. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अशें आवाहन केलां. भौशीक बांदकाम खात्या वरवीं पाळी वाठारांत 10 MLD प्रेशर फिल्टराच्या पयल्या टप्प्याचें उक्तावण केल्या उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले. एप्रेंटिसशीप उपक्रमाच्या नांवान तरणाट्या मतदारांक नोकऱ्यो दिवपाचे गाजर सरकार दाखयता आनी हे सगळे नाटक लोकसभा वेंचणुकेंत मतां मेळोवपा खातीर चल्लां असो आरोप आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष अमित पालेकरान केला. एप्रेंटिसशिपाच्या उपक्रमाच्या नांवान सरकार तरणाट्या मतदारांक नोकऱ्यो दिवपाचे गाजर दाखयता अशें अमित पालेकराचें म्हणणें आसा. हे सगळे जे नाटक आसा एप्रेंटिसशिपाचे ते लोकसभा वेंचणुकेंत मतां मेळोवपा खातीर चल्ला असो आरोप लेगीत आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष अमित पालेकरान केला. प्रशासन सुटसुटीत करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन पळयल्ल्या डिजिटल इकॉनॉमीच्या स्वप्नाचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान भर दिलेली आसा. सगळ्या सरकारी खात्यांनी डिजिटल पेमेंट लागू करचो असो आदेश मुखेलमंत्र्यान दिल्या खातीर भाजपाचो फुडारी सिद्धार्थ कुंकळकारान मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन केलें. आतां सगळ्याच सरकारी खात्यांनी कॅशलेस पेमेंट सुरू जावपाचो आसा. ताका लागून लोकांक ही सुविधा खूब फायदेशीर थारतली आनी सोपी थारतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचें जें स्वप्न आशिल्लें डिजिटल इकॉनॉमीच्या स्वप्नाचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान भर दिलेली आसा आनी सगळ्या खात्यांनी हे कॅशलेस पेमेंट डिजिटल पेमेंट लागू करचो असो आदेश मुखेलमंत्र्यान दिल्ल्या खातीर भाजपाचे फुडारी सिद्धार्थ कुंकळकारान मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन केलेलें आसा. मेर्शे महामार्गाच्या कुशीक शेतान आनी सर्व्हिस रोडाचेर कोयराच्यो राशी पडल्यात. विडंबनेची गजाल म्हटल्यार पंचायतीन हांगासर कोयर उडोवचो न्ही अशी आनी 5,000 रुपया दंडाची शिटकावणी दिवपाचो फलकूय मारला. पूण अनवळखी लोक पंचायतीच्या नाका सकयल हांगासर कोयर उडयतात. पावसाच्या उदकान ह्या कोयराक लागून रस्त्या लागीं चिखल जाला. ह्या घडणुकेक लागून स्वच्छ भारत नितळ गोंयचो भोयो जाल्ल्यो दिश्टी पडटात. सरकारान जायते फुडाकार घेतले पूण कोयराचो विशय तसोच उरिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या.
सावड्ड्या चोरांनी वट्ट 11 ट्रकांच्यो बॅटऱ्यो आनी डिझेलाचेर हात मारलो. सावड्ड्या ह्यो अश्यो चोरयांच्यो घडणुक्यो कांय नव्यो न्हय अशें थळावे सांगतात. पुलिसांनी रस्त्याचेर फक्त तालावां मारचे परस रातचे सारके पेट्रोलिंग करचें आनी ह्या अशा घडणुकांचेर आळबंद हाडचो अशें फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी मागलां. दिवचलच्या बाजार वाठारांत आशिल्ले वडापाव आनी बेलपुरीचे गाडे आतां एकाच सुवातेचेर स्थलांतरीत केल्यात. पत्र्यांचे गाडे काडल्या उपरांत नुस्तें मार्केटा कडेन मेकळ्या जाल्ल्या सुवातेचेर ह्या गाड्यांक जागो दिला. शारांत वेगवेगळ्या सुवातांचेर आशिल्ले हे गाडे बाजाराक येवपी ग्राहक आनी येरादारीक आडमेळी थारताले. देखून पालिकेन ह्या गाड्यांची एकूच सुवातेचेर वेवस्था केल्या अशी माहिती मुख्य अधिकाऱ्यान दिल्या. मजगतीं जे सुवातेचेर गाडे हाडल्यात थंय फूड कोर्ट करपाचो पालिकेचो विचार आसा अशें नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगलां. गोंयांत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून डांबरीकरणाच्या कामाचेर सरकारान बंदी हाडल्या. ताका लागून गोंयच्या रस्त्यांची डांबरीकरणाची कामां 15 नोव्हेंबरा उपरांतूच हातांत घेतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिल्या. तशेंच म्हापशें आनी मांद्रे मतदारसंघातल्या रस्त्यांचे पुनरुत्थान करचे खातीर एजन्सीची नेमणूक करून कामाची निविदा दिल्या आनी भौशीक बांदकाम अभियंत्यांनी ही सगळीं कामां पुराय करून घेवपाक जाय अशें स्पश्ट मत ह्या वेळार मंत्र्यान उक्तायलां. खांडोळाचे बुद्धकालीन गुफा वाठाराचें सोबितीकरण जावप खूब गरजेचें आसा अशें बेतकी पंचायतीचे माजी सरपंच आनी विद्यमान पंच दिलीप नायक हांणी म्हटलां. ही गुफा पळोवपा खातीर येवपाक बरी वाट आनी हेर गजाली आवश्यक आसात अशें नायक हांचें म्हणणें आसा. ह्या खांडोळच्या बुद्धकालीन गुफा वाठाराचें सोबितीकरण जावप खूब गरजेचें अशें बेतकी पंचायतीचे माजी सरपंच आनी विद्यमान पंच दिलीप हांचें म्हणणें. ही गुफा पळोवपा खातीर येवपाक बरी वाट आनी हेर गजाली थंय आवश्यक आसात अशें तांचें म्हणणें आसा. जाका लागून पर्यटक हांगासर हाजेरी लायतले आनी ह्या जाग्याचो एक बरो वाठार जो आसा तो पर्यटना खातीर खूब उपयोग जातलो अशें तांचें म्हणणें आसा. गोंयभरची शेतां पावसांत सामकी पाचवीचार जाल्यात. शेतां फावो तशी उदकान भरिल्ल्यान तरवो लावपाक आतां सुरवात जालेली आसा. पूण कांय बोटार मेजपा सारकेच आतां शेतकार उरल्यात जे हो पिडयांचो वेवसाय फुडें व्हरतात. आयज हेच शेतकारांनी हेर वेवसाय करपी लोकांक शेतांनी देंवन शेतकी वेवसाय आस्पावन घेवचो असो उलो आनी कांय जाणांनी व्हडा उमेदीन हातूंत वांटो घेवपाचो उलो कांय शेतकारांनी मारला.